स्वच्छ भारत मिशन यशस्वी करपाक कितलेशेच यत्न केल्या उपरांत आता सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुपाचेर स्वच्छ भारताची जबाबदारी दिवंक सोदता. सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडल्यान दारादारांतलो कोयर उखलून घेवपाची स्कीम फुडें येवंक शकता. स्वच्छ भारत मोदी म्हणटा तरी लोक काढून खंय तरी पोटली अशी उडयता. म्हाका एक हांव तुमकां प्रश्न विचारता, सगळी जर तूं सेल्फ हेल्प ग्रुप लागले कामाक, आमी सगळो सपोर्ट करता, कितें आमी वर्कआउट करून मागीर मिटींग आपयता, ती गजाल वेगळी. डिटेल हांव हाजें सांगिना. जाल्यार एका बुथार किंवा दोन बुथाचेर सेल्फ हेल्प ग्रुपान 20 मंडळी आहा जाल्यार 10 घरां बांदली, 10 घरां वांटून घेतली जाल्यार डेली वचपाचें आनी 10 घरांतलो कचरो आहा तो जमा करून हाडपाचो. ताचे बद्दल सरकार कितें ते खर्च करता इतलो कोट्यांनी रुपया, तो तुमच्या पर्यंत थोडो पावूंक शकता. तो कलेक्ट करपाची वेवस्था करता आमी. वील वर्कआउट अ स्कीम. हांवें दोग-तीन कडेन तयारी आसा काय म्हणून. व्हडलें कठीण न्हय. जाग्याच्या जाग्यार जर तूं ओलो कचरो ओलो वेगळो जालो आनी सुको वेगळो जालो जाल्यार तो ट्रीट करपाक आमकां सोंपो जाता आनी रस्त्याचे कडेन उडयल्ल्यो पोतयो आपोवप ना जाता. म्हाका उत्तर स्ट्रॉंगली पॉझिटिव्ह आयलें. तीग जाणां जाल्यार 3 ग्रुपाक, तिगूय ग्रुपांनी म्हणालें यस आमी तयार आहा. म्हणजे पडटा तें काम करप आनी कामाची डिग्निटी कमी करप ना. हो एक व्हेरी स्ट्रॉंग पॉयंट वीच सेल्फ हेल्प ग्रुप हॅज. आय थिंक दॅट कॅन रियली हेल्प. हो स्वच्छ भारत कार्यक्रमाक तुमची तातूंत मदत जातली अशी म्हाका गॅरंटी दिसली. हेजे मुळे हांव आयज इतलेंच सांगता की आय वील टेक हेल्प ऑफ नाबार्ड एंड अदर बँक्स फॉर गेटिंग दीस थिंग्स डन. नाबार्डान सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी बँक लिंकेज कार्यावळीक 25 वर्सां जालीं म्हूण पणजे एक कार्यावळ घेतली. थंय मुख्यमंत्री उलयतालो. बरो वावर करपी बँक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो भोवमान केलो. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हिशोब सारको जमना ही गजाल बँका बरोबर मुख्यमंत्र्याकूय मान्य. शेव करता, चिवडे करता, लाडू करता आनी दुकां हातूर हाडून आमच्या भंडारान हाडून विकपाक दवरता. रिवर्स चार्ज मेकॅनिझम केल्या मुळे तांकां त्रास जावपाक लागला. हे सांगिना फुडें रिवर्स चार्ज मेकॅनिझम पयलीं काडून उडयलो. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक नवीन एचजीटी मुळे नवीन टॅक्सा मुळे थोडोसो प्रॉब्लेम जाल्लो, त्या प्रॉब्लेमाचो एक व्हडलो गोश्ट सरकारान बाजूक काडली. कारण हे सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप फुडें वचूंक जाय हाजे खातीर प्रोएक्टीव आसा. One thing which I found weak and which I will say all of them are weak at is keeping the accounts properly. Receipt minus expenses is net profit. After that, तुम्ही जाय जाल्यार तो प्रॉफिट वाटून घ्या. त्यामुळे अकाउंटिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट and that is one weakness the self-help group will have. I can tell you this. They go more by emotions. ई-शक्ती डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो हिशोबाचो अडचणीचो प्रश्न सुट्टलो म्हूण SBI सांगता. And with the e-Shakti program, in which both the districts of North Goa and South Goa are covered in 75 districts all over the country. It's a privilege for Goa that both the districts are on that list. And with the entries in the e-Shakti and the digital platform, the major hurdle which the bankers were feeling that the accounting is not proper, and that may be the point where while sanctioning the loan and while assessing and due diligence, it was slightly difficult. So this problem is certainly will eradicate, and Goa being most literate state in the country, certainly it will be benefited. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी.